नमस्कार. आम्ही आज आसात प्रुडंटाच्या झेडपी टॉक्स ह्या कार्यावळीन आणि आता आसात कलंगूट झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्या कडेन आसात BJPचे हांगसरली कॅन्डिडेट फ्रँझिलिया रॉड्रिगीस. रायट? हाय मॅम, हाव यू डुईंग? Very कशें well, चल्लां? good. सो कॅम्पेन कशी चल्ल्या? कॅम्पेन बरी चल्लेली हा. लोकांचो पळय कितलो रिस्पॉन्स मेळलोलो हा, बरो रिस्पॉन्स हा. बायल्यो मनशां पळय म्हाज्या बरोबर हा, लोकांचो फूल सपोर्ट मेळलोलो हा म्हाका. जितलीं कामां मॅनिफेस्टोरां जितलीं कामां करतलीं आनी लोकांनी कितें सांगलां तें हांव फुडें व्हरतलीं. सो वायल यू आर कॅम्पेनिंग, तुम्ही जेन्ना कॅम्पेनिंग करता न्ही तेन्ना यू मस्ट बी हॅविंग मोर इश्यूज फ्रॉम तुमी थंय पावना जाल्यार थोड्यांचे नवे इश्यू आसता. कारण एज दॅन डेवलपमेंट किंवा बाकीच्यो गजाली पळय जाल्यार आनीक कशे इश्यू आसता. असले कितें ग्रास रूट लेवलाचे कितें इश्यूज आयकूंक येता काय कितें? लोकांनी सांगलां आमची कितें लायट ना ती आमकां बेगीन दिया, आमी तुका वोट करतलीं आनी निवडून हाडटलीं म्हणून. आनी जितलीं बारीक कामां सांगलेलीं ती आमी नोट डावन केलेलीं आहा. आनी आमच्या बरोबर आमचो वॉर्ड मेंबरूय हा आनी आमची डेप्युटी सरपंचूय हा नागवाची. तेजो म्हाका फूल सपोर्ट मेळलोलो आहा, लोकांचोय फूल सपोर्ट मेळलोलो आहा. पण आता जेन्ना तुमी हें करता भोंवतात न्ही तेन्ना रेस्पॉन्स कसो आहा तुमकां? रिस्पॉन्स बरो मेळलोलो आहा. सगल्यांनी सांगलां तूं जरूर जिखतलें म्हणून आनी बरो सपोर्ट मेळलोलो आहा. सो वॉट आर द टॉपिक्स म्हणजे तुमचे मॅनिफेस्टोन जे तुमी दिला लिस्ट न्ही खंयचे जे टॉपिक्स तुमी म्हणजे जे इश्यूज जे आहा ते हायलायट करतात तुमी? ओपन जिम्स आसतली सगल्यांक, मागीर चिल्ड्रन्स पार्क आसतले भुरग्यांक आमच्या, मागीर वॉटर फेसिलिटीज आसतले, मागीर वुमन एम्पावरमेंटा न्हू तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुप्सां न्हू तांकां आमी पॅकेजींग मशीन दितलीं, मागीर वॅक्यूम मशीन दितली, कोल्ड स्टोरेज आसतली तांकां, आनी एल्डरी पीपल आहा न्हू तांचो म्हाका फूल सपोर्ट आनी हांवें तांकां फूल सपोर्ट दितली म्हाजो. सो मॅडम जेन्ना तुमी भोंवतात तेन्ना तुमकां जो मेजर स्टेक होल्डर जो आसा तो यूथ आसा आज. सो तांचे एस्पिरेशन आसता कितें कितें. सो तेंचे आमी जेन्ना तुमी पळयता की हो ट्युरिजम बेल्ट आहा, सो म्हणजे युथा खातीर तुमचे कितें आयडियाज आसात? एरिया गार्डन स्टॉक आसतले, मागीर तांकां म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो. मागीर शिकलेल्या भुरग्यांकूय हांव वयर काडटलीं आनी आमचो MLA आहा न्हू तेणें कितें स्किमी दवरल्या त्यो हांवें तेजे बरोबर काम करतलीं. आनी वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहा न्हू तांकां पॅकेजींग मशीन दितलीं, मागीर तेंचे बरोबर हांव मिटींग दवरतलीं तांकां ट्रेन करपाक आनी कितें हेल्प आहा तो हांव तांकां दितलीं. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. गेल्या 7 वर्सांक 7.5 म्हणजे 10 वर्सां गेले 2 टेन्युअर मी आमचे जिल्हा मेंबरच्या ऑफिसांसून जिल्हा ऑफिसांसून आनी थ्रू मायकलाच्या ऑफिसांसून दे हॅज बीन अ डीप कोऑर्डिनेशन. म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर तुमकां पंचायत मागीर जिल्हा पंचायत आनी मागीर आमदार जे काम आमकां प्रपोज पंचायतीचें काम सुरू आसा आमी जिल्हा पंचायती फंड्स घालता, थोडे जिल्हा पंचायती प्रोजेक्टां पंचायत फंड्स घालता आनी थोडे मायकल CSRचे फंड हाडटा. तो करून आमी बरे प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्ले. फॉर एग्जांपल आमी फर्स्ट गार्डन इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी विथ फुटबॉलर स्टॅच्यू आय लव गोवा घालून थंयसर आमी प्रोजेक्ट केल्लो आसा. रेक्रिएशनाच्या बाबतींत आमी फुटसाल ग्रावंड केल्या, प्लस आमी चिल्ड्रन्स पार्क केल्या. सो तेतून आमी जे तेन्ना काम केलें तितून आमी फंड्स फ्रॉम जिल्हा पंचायत एज वेल एज CSR थ्रू MLA फंड्स आमी हाडलेले आनी ते एक कोलॅबरेटीव प्रोजेक्ट आसलो. तसोच आमी फुडाराक बसून आमी पत्रिका काडल्या. ही पत्रिकान आमी गेले 10 वर्सांक कितें काम केलां तें, गेल्या टेन्युअराक स्पेशली कितें काम जालां तें आनी फुडल्या टेन्युअराक येणाऱ्या टेन्युअराक आमी कितें काम करतले ती आमी सगळी छापलेली आसा. हितून जशें बाय फ्रँझिलियान सांगलां की वुमन एम्पावरमेंट ते करतले. त्या वुमन एम्पावरमेंट कितें आहा की सद्या तेंचे आमचे ऑनगोईंग ग्रुप सगळे आसा, उमंग ग्रुप आसा, तिंकां थोडे ट्रेनींग दिवपाक गरज आसा. फायनान्शियल एड्युकेशन तांकां दिवपाची गरज आसा, फायनान्सान तांकां हेल्प करपाची गरज आसा टू गेट लोन्स एंड ऑल. तें सगळें काम आमी थ्रू मायकल ऑफिस एक कोलॅबरेटीव एक टीम वर्क काम आसतलें तें फ्रांझिलिया रॉड्रिगीस फुडें व्हरतले आनी तेंच्या बरोबर आमचो पंचायत मेंबर आसा, ग्रासरूट लेवलाचेर कितें काम आसा एकठांय करपाक जाय लोकांक. जशें आतां ही सगळी महिला एकठांय जाल्या, सगळीं वांगडा आमी एक कोलॅबरेटीव ग्रूप कसो आसा आमचो, म्हणून आमी सगळीं एकठांय येवन तेका फुडाकार काडल्या. आनी बाय फ्रांझिलियाचो सिंबल जावन आसा लोटस, BJPचो सिंबल आहा आनी म्हाका येणाऱ्या 20 तारखेर भोवमतांनी लोकांनी ताका मत मारून निवडून हाडचें. एक यंग फेस आहा, एक यूथ फेस आसा आमचो, धाकटुल्या घराण्यांसून येयल्ले आहा हे चेडूं. आनी बापाय बरोबर तेणें तांचो बापूय वडील तांचो आहा, तांचो वॉर्ड मेंबर आहा, तेज्या बरोबर तेणें धाकटेपणांतून काम केल्ल्या आनी ही ताका रूच आहा पळय समाज सेवाची तेन्ना धाकटेपणांसून आसा म्हणून ताका आमी तेंको दिला ह्या फावटी. सो 20 तारखेर येता ते 20 तारखेर 20 लोटसाचें सिंबल मारून सगळ्यांनी ताका निवडून हाडचें. आनी तुमच्या माध्यमांतसूनय हांव लोकांक अपील करता की भाजपाक लोकांनी मत मारून भाजपाचे जिल्हा पंचायत घडोवन हाडपाक आमकां हेल्प करता.
थँक्यू. आमचे फ्रेंड्सिल्यान ऑलरेडी स्टार्ट केला बायलांचो ग्रूप करूंक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सपोर्ट करूंक आनी आमकां सांगलें आमकां कोर्सीस दितले टेलरिंग ब्युटिशियन आनी सो कोणाक बायलांक कामाक वचोन जाल्यार म्हणटा पार्ट टायम कहें आफ्टर 7 o'clock to 9 o'clock कोर्स ट्रेनींग दितले. सो आफ्टर ट्रेनींग आनी ते लोनाक सपोर्ट करतले कितें कितें स्कीम आहा येवपाचें आहा कित्याक बायलांक लागून फायनान्स पार्ट आहा आनी ट्रेनींग जालें म्हणटा कहें आपणें खूद आपणाच्या सेल्फार उबें रावचें कामाक वयचें न्हू युथाक फुडें काडून सगळे आपणाच्या पांयार उबें रावन लोन काडून सगळे आपणाचें हूत करचें आनी ते सपोर्ट करतले. सो आमकां खूब होप आहा तेजेर आनी आमी जाणा ते थोडे येतले कित्याक बायलांचो सगळे सपोर्ट आहा तेजेर आनी आज ऑलरेडी ग्रूप सगळ्यांनी केल्लो आहा. सो वी आर वेटींग फॉर द रिजल्ट. ह्या फावटी मिसेस पेन्सिलिया रॉड्रिगीस हांगा झेडपीच्या इलेक्शनाक बशिल्ले आसा आनी सगळ्या बायलांचो सगळ्या लोकांचो ताका सपोर्ट आसा आनी म्हाका खात्री आसा की भोव मतान ताका आमी जिखून हाडटली आनी पुराय जे आसा कलंगुटा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमची हेतून भोव मेतान येतली अशी म्हाका गॅरंटी आसा. प्रतिभा नार्वेकर या मतदारसंघातले ज्येष्ठ कार्यकर्ते आज पार्टीची इतलो सपोर्ट आहा आनी गेली 15 वर्सां ह्या हो आमचो बाले किल्लो म्हणजे भारतीय जनता पार्टी सदांच जिखून येयल्ली आसा आनी आतां संशयीत ना दुबावूच ना हो लोक सगळो इतलो पाठिंबो बायलांचो तशेंच बाकी इतर लोकांचो खूब पाठिंबो आसा आनी आमी असंख्य कार्यकर्ते एकजुटान भोंवता त्या खातीर निश्चित आमचो विजय जातलो हें नक्की. हांव समीर गोवेकर आमचें घर कालांगूट खोबरावाड्यार. हांव सिन्स आमचो सर मायकल जेन्ना ब्लॉक प्रेसिडेंट तेन्नाच्यान हांव तेज्या वांगडा वावर करता कित्याक एक तो बरो मनीस आनी लोकांक गरिबांक पावता आनी आतां जो कॅन्डिडेट थिल्लो आहा आमचे फ्रेंसिलिया रॉड्रिगीस हे यंग आहा हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हणजे नागवार पोरा कलांगूट आनी कांदोलीम हेका लागून कितें तरी करतलो हें म्हाका दिसता कित्याक ते बरे एक्टीव आहा. तशेंच आमचो MLA तेज्या मार्गदर्शना खाली ते आनीक एक्टीव जातले आनी ते बरें काम करता. सो लोकां कडेन मागता हांव कोंगोटच्या कित्याक आमी कोंगोटीन सोशल वर्कान खूब 18 वर्सां जालीं आहा सरा वांगडा. हांव भजनानूय आहा हांव सगळ्याक आहा. तर हांव कोंगोटच्या लोकां कडेन स्पेशली मागता की आमच्या कॅन्डिडेटाक भरपूर मतांनी जिखोवन झेडपी करचें आनी आमचे हे फूल हे कमळ आमचे फुलोवचें कोंगोटीन. देव बरें करूं. डिसेंबराचे 20 तारखेर सगळ्या लोकां लागीं मागता भायर सरचें आनी लोटसाचेर शिक्क्याचेर मारचें आनी म्हाका निवडून हाडचें. आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा.